येस हांव प्रेजेंट आशिल्लो आमचे कोर पार्टीचे मेंबर सगळे आशिल्ले. वेरियस इश्यू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भातले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागिल्ल्या. पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यात जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन्स, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशें बऱ्या पद्दतीन हे लोकाभिमुख प्रोजेक्ट करचे गोंयकारा खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्यांचे असेंब्ली सेशन आसा त्या हातूंत भितर अनुशंगान आशिल्ली. बजेट आसा आनी बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आनी त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात आनी त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसतलो. कारण हें सरकार लोकां खातीर आसा आनी त्याच बरोबर येणाऱ्या बजेटान भितर कितें दवरला ते गुलदस्ते आसा ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसता बजेट म्हणून सांगता. सरान सजेशन्स मागिल्ली तुमचे कडल्यान एज अ पार्टी म्हणून कितें सजेशन्स तुमी आयज दिले मेजर कितें? अनेक गजाली आसात खुबश्यो. ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्ले सरकार ताजेर योग्य ते निर्णय घेवं. मिटींग आसतली मिटींग जस्ट अशी आनी बजेटाचेरूच उलोवप बजेट आनी इतर बारीक बारीक विशय. भाऊ आजकाल जे आंदोलनां चल्ल्या ताजेरूय कित्याक खुबशे मातशे बॅकफुटारूय वयचे पडटा एक एकदां ताजेरूय कितें आयज जालें डिस्कशन? आमी सदांच म्हणटात जे लोकांक नाका ते करूंक जायना. सरकाराक जर ते पटले तर सरकार कितें फाटी सरपाक हे रावना फाटी रावना. बिजेट आसा न्ही कितें सजेशन ती आतल्या विचारल्या मेंबराक म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसता जाल्ल्या बोर सध्या चालू आहे ना सध्या आमचे जे गोंयकार हे आसा पळय न्याय सकाळी सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो थंय इश्यूज ना. आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसत पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. जर कोण हॉटेलान आसतले कोण भोंवून गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसत कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत घरा आसत सगळे सेफ आसत. तशें आतां इश्यूज ना. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेज्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ली आतां परत बंद जाल्या. सो वॉराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन आसा ते प्रमाण सेफ आसात. पण तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट केला तेंच्यांनी कोणें करता आमचे कडेन करता म्हायती धाडटात आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन धाडटात विचारतात आमकां. सो आमी आतां जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळूहळू करून दवरतात. उलयल्या सेंटरा कडेन स्पेशली जेन्ना गोंयकाराची हय 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 आमी एक्सटर्नल ऑफिसर मिनिस्ट्री कडेन आमचे गोंयचे इंडियेचे इन जनरल गोवा धरून इंडियेचे जे लोक हे फसलेले आसा तांकां भायर काडपा खातीर सरकार प्रयत्न करता. थोडे लोक पावलेय बीन पूण सरकाराचे प्रयत्न आसा तांकां बेगिना बेगीन गोंयान किंवा इंडिया हाडपाचे. मजगतीं शारजाच्यान बुधवारा दनपारां मोपा येवपा आशिल्लें विमान रद्द जालें. तशेंच दोहा सावन मध्यान रातीं गोंयांत पावपा आशिल्लें विमानूय रद्द दाखयता. गोंया सावन गल्फांत वचपी विमानां मोपा विमानतळाचेर फाटले 2 दीस खंय पार्क केल्ली आसात म्हूण सुत्रां कडच्यान म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयज सकाळी फुडें 5:20 आमकां एक कॉल येयले पिलेन कंट्रोल रुमाक आमच्या कचरुमान दिले की एक कॉटेजीसांक उजो लागला म्हणून ती वायवाडो. आमची गाडी व्हेकल इमिजिएटली अलॉंग विथ स्टाफ टर्न आउट केली. पावले हांगा 10 मिनटांनी आमी पळय जाल्यार कॉटेजीस 8 कॉटेजीस आसा तांच्या तितूंतले 2 कॉटेजीस उजो लागलेलो. स्प्रींग कॉटेजीस म्हणून ती वायवाड्यार आनी भितून गेस्ट 2 जाण आसले जे मैसूरसून येयल्ले म्हणजे 2 जाण भुरगे ते ऑलरेडी तेंच्यांनी भायर सरलेले ते ओनरान तांकां हें करून अलर्ट करून भायर काडले. सो आतां ऑलरेडी फायर आमी एक्सटिंग्वीश केला. 2 कॉटेज आनी तेजो स्टोर रूम पूर्णपणे जळून हें जाला. लॉस कितलो आसा? लॉस एस्टिमेट आमी घेतात. ओनर आसा हांगासर तो एसेस करता तेजे कडल्यान आमी आतां घेतले. आमची पिलेन फायर स्टेशनाची आनी म्हापसा फायर स्टेशनाची दोनूय टिमी हांगासर येयल्ल्यो आनी वे ऑलरेडी एक्सटिंग्वीश जाता. सर एक्झॅक्ट कॉज कितें आसूं शकता कितें दिसता तुमकां? आमी जे पळयल्या ते प्रमाणे अशें दिसता की प्रत्येक आतां 8 कॉटेजीस आसात ते प्रत्येक कॉटेजीची दारां जी आसा दाराचेर उज्याचे हें दिसता फ्लेम्स जळोवन हें जाल्ले आसा ते मॅट जळा ते प्रत्येक कॉटेजीचे दार. सो सस्पेक्टेड आसा. घातपात जावं शकता. पुलीस टेक अ कॉल.
इंजरीज कोणाक काय ना कोणाक ना दोनूच कस्टमर असले ते दोन्ही तेंच्या ओनरान तेंच्यांनी ऑलरेडी अलर्ट करून भायर गेले आनी तेंचो एक हें आसलो कामगार एक भितर येतलो तोय भायर सरलो इंजुरीज कोणाक काय ना ओन्ली तेजो हेजे डॅमेजीस आसा कॉटेज ज्यो आसा ते नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयराचेर ताबो हाडपाक सरकारान डिपॉझिट रिफंड स्कीम नावाची येवजण काडिल्ली. येवजण अशी: खरेदी करतना डिपॉझिट म्हणून एक्स्ट्रा पयशे दिवप आनी कोयर परत करतना डिपॉझिट केल्ले पयशे परत मेळवप अशी ही कॉम्प्लिकाद स्कीम. ही येवजण सोऱ्यांच्या बाटल्यांक लागू करून 1 एप्रिलच्यान सुरू जातली म्हूण सरकारान जाहीर केल्लें. ताचे खातीर प्रोड्युसर्स, इम्पोर्टर्स आनी ब्रँड ओनर्सांक 28 फेब्रुवारी मेरेन रजिस्टर करपाक लायिल्ले. हाचो सोऱ्याचो धंदो करतल्यांक मार बसतलो, सेलांचेर परिणाम जातलो म्हूण धंदेकार उलोवपाक लागल्यात. सरकारान रजिस्ट्रेशनाची तारीख आतां 15 मार्च मेरेन धुकल्ल्या. Government wants to come out with a good system. Good, but there's a problem. The problem is awareness ना. खंय तरी ते चुकले आनी कमी पडले government. They have to first create awareness, SOPs for training. We're going to be implementing something on the 1st of April. Few days left. Where is the market ready? Where is the training done to the staff? We have not got any official letter. That is what we want. If you want to change and drive change in consumer behavior, in responsibility with the citizen, there should be hoardings. There should be pamphlets given to people. We are going to be charging over MRP. 10 rupees over MRP. Where is the notification come to the retailers that we can charge 10 rupees extra? Has the weights and measures given us a letter? Has the excise told us you can charge extra? If I'm supposed to bill it, where will I put this on my bill? Has to be very clearly told us, because this has tax implications. I'm taking 10 rupees from hundreds of customers. This will reflect on my balance sheet. What will happen to that extra 10 rupees, that extra amount? How do I show accounting? Trade needs protection from this to essentially safeguard our interests. If the tourist is taking the bottle and going to Bombay, going abroad, he's taking a bottle of Feni and traveling outside, I still charge him 10 rupees. He's going to argue with me. You're implementing in the whole state 3,200 square kilometers. You're putting only 300 recycling stations. Where have you done a pilot? Plastic bags, chip packets, diapers, garbage, Swiggy te je log khata, they throw it in the plastic bag and throw it out. That is the problem. Why are you coming after an industry that is already responsible? You go to any restaurant, any bar, anywhere, that Raddiwala picks up the bottles. These things are already sorted out. Go after the unorganized sector. You're coming after an organized sector. We need a modern, decisive, and a proper implementation of a very noble intent. This intent is good, but the implementation is catastrophic. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आम्ही सध्याचा कारंजा बीचच्या फाटल्यान तुम्ही जी फाटल्यान एरिया पळयता ही जे फूल जंगल एरिया हांगा सध्या एक डिकम्पोज डेड बॉडी मेळ्ळा. ही सध्या एक मेल डेड बॉडी आसा अशें समजला आनी तेजी एज अरावंड 40 to 50च्या मदीं आसा. हांगासर जे लोक आसा, कामगार लोक आसा, रेसिडेन्शियल आसा, तेतूंतलो एकलो पास हांगासून जातालो आनी तेका डेड बॉडी डिकम्पोज जाल्या उपरांत जो वास येता हो तसलो घाण वास येवपाक लागलो. आनी जेन्ना तो मनीस फुडें गेलो आनी तेणी पळयलें की एक डिकम्पोज बॉडी सध्या आसा. पुलिसांक कॉल केलो आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सध्या हांगा चालू आसा. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन बी पळोवंक शकता की फाटल्या सायडीन ही जी डेड बॉडी मेळ्ळा आमी हांगासून अरावंड 40 मिटराचो डिस्टन्स आनी वास जो आसा तो हांगा मेरेन सध्या येता. ही आसा जी डेड बॉडी मेळ्ळा ही आतां मर्डर आसा काय अजून कितें हे अजून कळोंक ना आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गॅसाची टँकर कारवारच्यान येताली ती जी पाडी जे पळय लोक आमगेले जे भाजी पालो घेवन बसता त्या टर्नाचेर परतून पडला आनी तेजो गॅस लिकेज जाता. हो रस्तो पळय नॅशनल हायवे 66 हो मरणाचो सापळो जाला. सरकारा कडेन आमी परत मागता कितें हो रस्तो वाडोवचो पूण अजून पर्यंत तेजेर कांय जायना. ही सारखे शार्प हेचेर टर्नाचेर पडला ज्या कडेन लोक भाजी घेवन बसता थंयच ती टँकर पडटनाच तेणी सगळ्यान ते सामान बंद करून पळ काडलो थंयचो आनी अत्यंत सारको अरूण जालें, धोकादायक जालें. रोड सामको अशीर आसा. तेका सरकारा कडेन मागणी करता हो जाता बेगीन हो रस्तो रुंद करचो, बरो व्हडलो करचो. तो हो पळय एक्सिडेंट जाला तो टर्न पळय असो आसा तेजेर गाडी पडपाची सारको नॅरो आसा. नॅरो जावन असो टर्न जाला सारको थंय गाडी पडपाची सामकी एक डेंजरस टर्न जाल्लो आसा. तेन्ना सरकारान तेजी दखल घेवची
मजगती वास्को एका शार्प टर्नाचेर आनीक एक मिक्सर ट्रक ओमतलो. माल लेके आ रहा था, जब भी इधर आया 3 में लगाया और इतना जोर से टर्निंग मारा इसने, कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तो गया नीचे और जो दरवाजा था उससे मैं नीचे गिर गया. नीचे गिर के मैं ऐसे बैठ गया, मेरा ऊपर फिर गाड़ी पर गया और वो जो ड्राइवर था वो तो मेरा ऊपर गिर गया, ऐसे करके पकड़ लिया. कशें कळ्ळें तुमकां? त्याच्यावर बालाजीवर बी दामान यांचा बोबाड मागीर कोणी फोन बीन कोणी केला फायराक कितें? फायर आमगे फोन लागना जालो. ते नेबरान केलो मागीर तेगे लागलो. आनी तुमच्या हिंगा भाड्यान रावताली ती कितले वर्सां जाली? जाली सिलिंडर बी मागीर फुटलो उजपेटोन ती एक आमची जाणटी भायर सोंपल्या दुखाची खबर. एक्चुअली ती बोरीची कांय वर्सां जायते वर्सां जालीं चिंचिनी गांवांत रावता ती भाड्यान त्या रुमांत रावताली. ती बायल आहली ऑलमोस्ट 70 years आनी तेजो भाव आहलो तो 75 years. सो फाटींच्या 1 म्हयनो आदीं ते बायल लेगीत एक्सिडेंट जाल्लो. एक्सिडेंट हॉस्पिटलांत हाडली. सो ती काल ती परत बेड्यार आसताली, कसलो सपोर्ट घेवन चलताली. पूण जेन्ना उस पेटलो ती बेड्यारच उरली आनी तो भाव ताका मातसो ओल्ड एज जाली, तो ट्राय केला आसता ताणें. सो तो भायर चलोन चाललो पूण त्या धाकटेंशें घर तें ऑलमोस्ट म्हाका दिसना 10 square meter पासून ना तें घर. आमच्या गांवांनी रस्ते बारीक आसतात आनी आमची कुंकोळणी फायर ब्रिगेड आहा ती व्हडली, धाकटे रस्त्यान भितर सरना. फॉर्मेशन काडले भाशेन आमकां जेन्ना कुंकोळणी फायर ब्रिगेड स्टेशन येयल्लें, फायर स्टेशन येयल्लें तेन्ना आमकां 2 सँक्शन जाल्ले, एक व्हडली एक धाकटी. पूण आमकां ती धाकटी आजून ती पावलो ना. ती हांवें आयकलां ते भाशेन ती पेन्जीम आहा, डिमांड आहा. आमी एसेंब्लीकूय डिमांड आहा ते उलयल्ले आमची ती पेन्जीम आमची सँक्शन जाल्ली आहा ती पेन्जीम आहा ती दिवची म्हणून. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोलर संघटनेचे वांगडी तशेंच वेगवेगळ्या उद्देगीक भागधारकांकडे अर्थसंकल्पा पयलीं सल्लागार बसका घेवन अर्थसंकल्पा खातीर प्रस्तावांचेर चर्चा केली. ते वेळार संघटनेन कांय मागण्यो मुख्यमंत्र्याकडे मांडल्यो अशें अमोल शिरोडकार सांगता. आमी एम्फसायज केल्लें सीएमाक की सबसिडी आतां फुडें कंटिन्यू करची म्हणून, आनी ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट करून घेतल्या आनी होपफुली ती कंटिन्यू जातली. कमींग टू दी पॉयंट, मेन म्हणजे आमचे मेन मुद्दो आशिल्लो तो आमी सीएम सराक एक्सप्लेन केलें की टोटल ह्या सबसिडी स्किमीक लागून जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट नवीन एंटरप्रेनर्स डेवलप जाल्ले आसा किंवा इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट जाल्ले आसा, तेजेरूय आमी बऱ्यापैकी भर दिलो आनी ते सरान बऱ्यापैकी समजून घेतले. आनी एका मोमेंटम तर कंटिन्यू दवरपाक जाय जाल्यार ही स्किम्स अशीच फुडें कंटिन्यू आसतली अशी तेंच्यांनी अशी आमी तांकां मागणी केल्या आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां की ती कंटिन्यू दवरतले म्हणून टू सम एक्सटेंट. स्टॅटिस्टिक्स पळोवपाक गेले जाल्यार 2024 आनी ते 2025 इन्स्टॉलेशन ऑलमोस्ट 3 ते 4 गुणी ग्रोथ जाल्ली आसा. ऑलमोस्ट 3000 ते 3500 एप्लिकेशन्स गॅडा जे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा तांकां मेळिल्ली आसा आनी 1850 इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा. ते ऑलमोस्ट 3 times हायर ग्रोथ जाल्ली आसा आनी हें पॉसिबल जालें फक्त हे सबसिडी कंपोनंट जे गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केल्ले आनी ताका लागून हें सगळें पॉसिबल जालें. तेज्या बरोबरूच जे सेंट्रलाची जी स्कीम आसा 78,000 सबसिडी अप टू 3 किलोवॅट तेणें एक बऱ्यापैकी बूस्ट दिला. सोलर घालपाक मागचो म्हणजे एक कोणाचें ते 4-3,500 5,000च्या रेंजीन जे कोणाचें बील येता तेंच्यांनी नॉर्मली सोलर घातलें एडवायजेबल आसता, कित्याक तेंचो जो ROI आसा तो बऱ्यापैकी फास्ट रिकवर जाता. तर जेंचे वेर मिनिमम बिल्स आसा तांकां घालून तसो डायरेक्ट फायदो कांय जायना. सो एनीबडी हू इज अबाव 3,500 to 5,000 बील कॅन डेफिनेटली गो फॉर सोलर. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. सिकेटी नावेले जमीन दनयान 2 सर्वे नंबरांत भराव घातिल्ल्यान सैमीक उदकाचे प्रवाह आडायल्या. पावसांत वराक लागून लागींच्या घरांक धोको निर्माण जावं येता अशें कळ्याव्यांचें म्हणणें आसा. So we are right now at Shiketi and I'm sure all were aware about the land filling case that was recently known to everyone out here. We assume that it was land filling at one survey number, that is 178,
But just 2 days ago, we got to know it is not one survey number 178 that has been damaged. There are 2 survey numbers, that's 178 as well as 179. So exactly there are 2 water bodies that have been damaged, not one. So yesterday we met the collector, Egna. So she guided us with the process, and with her swift action we could get a stop order. And this never happened so quickly. So all thanks to Egna ma'am for the same. And at the same time, with the help of our villagers who have come forward, and Apanch Inasur, who took this matter along with the villagers, and we are able to do something about our water bodies and stop this destruction that's happening at Shikiti. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. साळगांव एका घर नंबराचेर हिंदू, मुस्लीम आणि क्रिस्तांव लोक रावतात म्हूण SIR मोहिमे उपरांत केल्ल्या इलेक्टोरल रुलांतल्यान मुखार आयलां. थळावे म्हणटात रोल फॉल्टी. हांव वॉर्ड 3 म्हणजे पिकेन मरोड, तशेंच आमकां पार्ट ऑफ मुड्डावाडी आसा. आमच्या त्या भागान मुड्डावाडीन एक घर आसा, हाऊस नंबर आसा 339, आनी ताजेर पळयता जाल्यार 10 नांवां ॲड जाल्लीं आसा. एकाच घरान हाऊस नंबराचेर 10 नांवां आसा, आनी ती नांवां वेगवेगळीं आसा. हे गोंयचे विभिन्न जे लोक आसा तांचे कडेन मागता की तुमचे जे रोल आसा ते तुमी चॅक करचे, कारण तुमचें नांव डिलीट जालां, प्लस जालां, मायनस जालां ते पळोवचे. आनी हे कांय पॉलिटिशियन्स आसा, कांय वॉर्ड मेंबर्स आसा, ते आपणाक जाय तशीं ही नाटकां करतात. हें आतां हें कसलें नाटक तें पळया. एक घर आसा, त्या घरान हिंदूय रावता, त्या घरान मुस्लिमूय रावता, आनी त्या घरान कॅथलीकूय रावता, अशें हें दिसता. ते रावचे, एकत्रीत रावचे. भारतान आमी एकत्रीत रावता, पूण अशें न्ही, बेनिफीट करपाक न्ही. म्हणून जें आसा तें हांव मागतां, जे आमच्यो ऑथॉरिटीज आसा, ज्या ऑथॉरिटीजां कडेन हांव मागतां की ती जे ऑथॉरिटीज आसा पळय तांणी ही नोंद घेवची, आनी खंय तरी जर हें चुकीचें जाल्लें आसा जाल्यार तेंच्यांनी हें जें आसा पळय तें रेक्टिफाय करचें. म्हणजे म्हाजो मुद्दो असो आहा की तुमी ही वोट बँक जी आसा पळय क्रिएट करपाक वता, आनी ना थंयचे गांवांत न्यूसन्स तयार करता. आनी आतां हें सारकें ओ ना, हें लिगल ऑर इलिगल तातूंत हांव वचना, तें आतां पळोवचें पडटलें. कन्सर्न जो BLO आसा ताका म्हाका विचारचें पडटलें. हांवें काल ताका कॉल केल्लो, पूण तेचें जें आन्सर आसलें तें घुळान आसलें. खंय तरी तो वेगवेगळेंच सांगतालो, म्हणून तें म्हाका पटूंक ना.